शेनवारा मध्यरात्री हडफडेच्या बीच बॉय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागलो। ह्या उज्यात 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात। ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, काँग्रेसचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायले। या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फॅमिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मदत करपाची घोषणा केल्या। तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 दितले। तशेंच क्लबाच्या धन्याक अरेस्ट वॉरंट जारी केला। हे घडणुके खातीर कोण जबाबदार आसा तांकां बंदखणीची ख्यास्त भोगची पडटली, अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।